अभ्यास करपाक हाजीर आसा. म्हजे दावे सायडीन आसा बाब गोविंद शिरोडकर, उजवे सायडीन आसा बाब जोगल वाज, बाब रवींद्र बेडीक आनी आमचे मिशनाचे हे वांगडी आनी तुमी हांगा जमिल्ल्या म्हज्या पत्रकार भावांनो, आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो मुद्दो मायसेल्फ एडवोकेट जॉन फर्नांडीस मिशनाचो अध्यक्ष. आता आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो इतलोच हेतू की आता 2003 वर्साक आमकां एसटी म्हणून नोटिफाय जालें. आता आमकां रिजर्वेशन दिवपा खातीर, घटनेन दिल्लो अधिकार दिवपा खातीर सरकारान हालचाली सुरू केल्यो आनी त्या प्रमाणे 13 ऑगस्ट 2025 गोवा रिएडजस्टमेंट एक्ट नोटिफाय केलें. आयज एक्ट नोटिफाय करून ऑलमोस्ट 10 म्हयने वतात. जी एक्ट अपॉइंटेड डेट आसा ती आजूनय सरकारान नोटिफाय करूना. आनी अपॉइंटेड डेट नोटिफाय करूना म्हणून ज्यो फुडल्यो मेशिनरी कामां लागपाक जाय आशिल्ल्यो, इलेक्शन कमिशन ते कामां लागपाक जाय आशिल्ले ते कामां लावंक शकले ना. आनी ह्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान आमी हाचे बाबतींत आमी कितलेच फावटी तुमच्या नदरे मुखार हाडून दिलो. आनीक आतां समज 6 ते 7 म्हयने इलेक्शनाक उरल्यात, असेंब्ली इलेक्शनाक, आनी समज 6 ते 7 म्हयन्या भितर समज अपॉइंटेड डेट नोटिफाय जावन इलेक्शन कमिशन समज कामां लागना जाल्यार 2027 एसटीक गोंयच्या मूळ बांधवांक रिजर्वेशन मेळटलें हाची खात्री ना. म्हणटकीच आमी सरकाराक सांगूंक सोदतात की आमचो घटनेन दिल्लो अधिकार आमकां मेळपाक जाय म्हणल्यार जाय. जे कोण कितें उलयतात ते कायद्याक धरून न्ही, जे कोण ऑब्जेक्शन हाडटात ते कायद्याक धरून न्ही. म्हणटकीच असल्या प्रचारांक बळी पडोन सरकारान आमचो घटनेन दिल्लो अधिकार आमकां हिरासर रावचे तर सरकाराक हें मारक पडटलें. आयज ह्या दिसांनी आमच्या शेतांत काम करपाचे दीस. आनी तुमी जाणात आमी आदिवासी लोक शेतांनी काम करपी आनी ह्या दिसांनी आमचो सामको शेड्यूल बिजी. तरी आसतना सरकार आमचे घटनेन दिल्ले अधिकार आमकां नाकारून आमकां परतून रस्त्यार हाडटा. परतून केपेंच्यान दुसरी गांवच्यान आमकां पणजे आपयता. ही सरकारान जतनाय घेवची की आदिवासी लोकांक जो कोण त्रास करता वा बारीक लोकांच्या जो शिरापान लासता तो केन्ना वयर सरक पावना ही सरकारान जाणीव दवरची. आनी आज आमच्या घटनेन दिल्ले अधिकार आमकां नाकारून सरकार एक तरेन आमचे शिराप मोडून घेवपाक सोदता. आनी आमी समज ह्या धर्तरेचे पूत आनी धर्तरेक समज आमी घराणे मारपाक लागली जाल्यार सरकारान जत्राय धरची की आमचे घराणे आमचे शिराप ह्या सरकाराक लागतले. तर सरकारान शादुरतायेन वागचें आनी आमचे जे घटनेन दिल्ले अधिकार आहात पॉलिटिकल रिजर्वेशन आमकां दिवंक पावोवचें अशें आमची ताचे लागीं खालती विनंती आसा. म्हजें नांव गोविंद शिरोडकर, मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन हाचो स्पोक्स पर्सन. जशें आतां दोतोरान सांगलां त्या प्रमाणे की आतां हो जो हें आसा बील जें आसा आमकां रिजर्वेशन दिवपाचें तें पास जावन 10 म्हयने जाले. आनी एक 3-4 वळीचें जर ते नोटिफिकेशना खातीर आयज आमकां तळमळचें पडटा. हेतून लोकसभेन पास जालें, राज्यसभेन पास जालें, प्रेसिडेंटान ताका हें दिलें, एसेंट दिलें, पूण तरी सुद्दां आमचें गव्हर्नमेंट जें आसा हे आज ह्या आमच्या एसटी लोकांचेर अन्याय कित्याक करता हें कळना. 18 जून 2022 फक्त सिंगल हो आमचो जो डिमांड जो आसा तो घेवन आमी आंदोलन सुरू केल्लें मिशनान.
हे बिल पास करचे पडले आणि त्यांच्यानी एका मान्यता दिली. आता प्रश्न असो आसा की आता आमी पळयता की आमकां जेन्ना हालचाली जाता अशें दिसता तांकां की तांकां रिजर्वेशन मेळटलें म्हणून एसटी, हे जे लोक जे आसा आता अशे हे विरोधक कित्याक हे जालो फुडें चल्ला. क्षत्रिय मराठा आसूं, भंडारी समाज आसूं, अरे बाबा त्या वेळेचे जे बिल जे असले ताका सर्वानुमते असेंब्ली आणि आयज हो मनीस उबो जाला आपल्या समाजाक फुडें करता आणि ज्या हितून हेचें नांवूच ना, काणकोण हो केन्ना रिजर्वूच जावपाक शकना, त्या वेळार हो काणकोणचें नांव फुडें करता की जेणे करून आयज आपले जर सांग्या वयले जर हे जर वता आसत, एसटी खातीर रिजर्व जर जाता आसत, आपल्याक खंय तरी सेफ जागा जाय आनी ती खंयची? काणकोणची. असो हितूनच्यान अर्थ निघता. प्रेरणा दिसाच्या दिसा जे आमच्या मदले जे मतभेद आसले आमच्या लिडरां मदली ते सगळे आयज मिटलेले आसा. आमी सगळे जाण एकत्र येयल्ले आसा, एकजूट जाल्ले आसा आणि ही आमची युनिटी आमी दाखोवन 7 जुनाक आमचे जे शिष्टमंडळ जे आसा ते परतून माननीय होम मिनिस्टर अमित शाहाक मेळ्ळे आनी ताका सांगलें डेलिगेशन आसा, आमचे आमदार आसा ते वचून सीएमाक मेळ्ळे, बाबा दिल्लीच्यान कितें तुका निरोप येयला रे, सीएम सांगता ना म्हणून. खंय गेले ते? खंय गेले? 25 मे प्रेरणा दिसाच्या दिसा जो आमचो सीएम सांगतालो की आमी जे दिले जर आरक्षण आमी बीजेपी एसटी समाजाचे ते तुमच्या बरोबर आसा, तांकां कांयच किंमत ना रे, कांयच किंमत ना काय म्हण हांव आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक विचारता. ताका कितें तुमी तुमच्या हेका जोत चलोवपाक दवरला, तांकां कितें करपाक दवरला? आयज सांगूंक सोदता हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक की जर तुम्ही जर या आमच्या लोकप्रतिनिधीचो जर तर अपमान करता आसात तो अशें आमी समजतले. आयज त्यांचे पार्टीचे प्रमुख BL संतोष गोंयान येयल्ले आसा, तांकां हांव सांगूंक सोदता की आमच्या 4 आमदारांचो अपमान हो आमच्या प्रत्येक आदिवासी बांधवाचो अपमान अशें आमी समजतले. आणि आयच्यान जी कितें आमची सीएमाची बॉडी लँग्वेज आसा, जी कितें पार्टी प्रेसिडेंट बाबू नाईक याची जी बॉडी लँग्वेज जी आसा तातूंतल्यान आमकां कळटा, दिसून येता की तुम्ही ही आमची जी मागणी जी आसा न्याय्य मागणी, आमच्या घटनेक दिल्ली आमची जी मागणी जी आसा ती तुम्ही मान्य करपाक तुमची बॉडी लँग्वेज आमकां कळना आमकां. आणि हेका लागून हांव समजता या बीजेपी सरकाराक सांगून धरता की आमी आयज आमची पहिली मिटींग जी आसा ती सांग्यार जाता. ही आमची युनिटी घेवन आमी प्रत्येक गांवान वचून जर तर कोणाच्या सांगण्यावरून जर तर तुम्ही आमकां तुमचेर जर प्रेशर पडला म्हणून जर तर आमची ही जी न्याय मागणी तुम्ही नाकारता आसात जाल्यार गांवान वचून आमी गांव पिंजून काडटले आणि तुमच्या विरोधात काम करतले. तुमच्या विरोधात आमी काम करतले. 2011 जेन्ना आमचे दोगूय युवक जे हे आसा त्यावेळेच्या आंदोलनात त्यांचो बळी गेलो, त्यांचे सगळे भांडवल करून तुमचे सरकार आसा ते सत्तेर येयले. पूण आमकां कितें दिले
कितें दिलें काय विचारता हांव. व्हडली छात्यो पळोवन सांगता तुमी तुमकां रिजर्वेशन मेळ्ळें ते आमच्या खातीर मेळ्ळें, आमच्या सरकारान दिलें. हय, त्या वेळार तुमच्या सरकार आसलें, पूण आमचे कॉन्स्टिट्युशनल सगळे रायट तुमी आमकां दिले ना, दिवंक ना. तर आयज आमी ही शिटकावणी दिता. आमचो संयम आसा तो आतां तुटलेलो आसा. तुम्ही पळयतले हेचे एक उग्र रूप आसा, उग्र रूप आदिवासीचे हे तुमकां पळोवपाक मेळटलें. विचार करा आनी हेचेर कितें ते आमकां जाप दिया. देव बरें. गोविंद तुम्ही राज्य सरकाराच्या विरोधात काम करतले. जर तर पॉलिटिकल रिझर्वेशन दिवना, जर तुमच्या एसटी समाजाक ज्यो बीजेपीन तिकीट दिले तांकांय उडोवपाक तुम्ही काम करतले. आतां विरोधात काम करतले म्हणल्यार आमची सगळी स्ट्रेटजी आहा ती आमी एनमी ओपन कितें करया. स्ट्रेटजी दिस वन ऑफ द स्ट्रेटजी. आता कितें म्हटलें सरकार तुमचे चार जे आमदार आहात त्यांचे आयकना, तुम्ही तेचेर प्रेशर घालतले रिजायन जाय म्हणजे. पोरचें डेलिगेशन जें आसा पळय न्हू तातूंत हांवें आसलो डेलिगेशनाक. आमी पयलीं सीएमाक मेळ्ळे आनी तुमी जर 25 मे समज जर तुमी सीएमाची एश्युरन्स जर पळयता जाल्यार सीएमान क्लियर आमकां सांगलेलें आसा की हेंच आमचें सरकार तुमकां रिजर्वेशन दितलें. पयलींचे जे डेलिगेशन जेन्ना दिल्ली गेल्ले पळय त्या डेलिगेशनाचो हांव पार्ट आसलो. आमचे माननीय आमचे होम मिनिस्टर अमित शाहजी हेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिल्लें की 27च्या पयलीं सुद्दां इलेक्शन जालें जाल्यार सुद्दां तुमकां रिजर्वेशन मेळटलें आनी तेजे खातीर जें कितें करपाक जाय तें आमी करतले. त्या प्रमाणे एसेंब्लीन आमचें युनानिमस रेजोल्युशन पास जाल्लें आसा, कोणीच ओपोज करूं ना केन्ना. तेजे नंतर बील इंट्रोड्यूस केलें, तें पास जालें, प्रेसिडेंटान एसेंट दिलो. आतां इम्प्लिमेंटेशना टायमाचेर 10 म्हयने कित्याक लागता. पयर आमी जेन्ना सीएमाक मेळपाक गेले तेन्ना सीएमान सांगलें आमकां की आमकां सेंटरा कडच्यान कांयच आजून पर्यंत येयल्ली ना. बट सीएमाची बॉडी लँग्वेज पळयत जाल्यार अशें दिसता की तांकां तें करपाचें ना, नेगेटीव अप्रोच दिश्टी पडलो. हे करपाचें ना म्हणटा जाल्यार असो आमकां नेगेटीव अप्रोच दिश्टी पडलो. आयज त्या भाशेन तुमी प्रेस कॉन्फरन्सूय दिला. येस, तुमचे 5 आमदार चार आसात. ना पयर कालचे मिटिंगे 4 म्हणते. हय, 4 इलेक्टेड एक्स एमएलए. सो 4 आमदार सद्याक आमदार आसा. तुमकां जेन्ना दिसता तुमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतले की तुमच्या विरुद्ध भितर आमकां मेळना बदल जाल्यार एका टायमार एक सर्टन डेडलायन जालें म्हणटकूच तुमकां दिसलें बाबा एवरीथींग इज गॉन आउट. तुमी तुमच्या आमदाराक म्हणटाले भायर सर तांच्या बरोबर रावं नाका म्हणटाले तुमी. सी तेंची डिसिजन नॉर्मली. सो आमी तुमच्या बरोबर आसा तुमी. आमी आमची काम काय काय आमचें सांगा. काम काय सांगा. आमचें And then आमचें when you काम talk about reservation, आमचें काम काय काय सांगा. आमचें तुमचें कामच सांगा. When you talk about reservation, you are fighting for everybody. Yes. You are the ST check. So ते तेंकोडे डिसिजन हे एकोडे डिसिजन कशें जाता. When you are fighting, तू तुझ्या पर्सनल फायट करना हिंगा. बट आमी हांगा So हांव जे कितें- कॉन्स्टिट्युशनल रायटाचेर जवळटा. Constitutional right. कितें पॉलिटिकल डिसिजन लेट देम तेंची जें कितें डिसिजन तें मला आमदार भायर तू आमदार रावला, ते तर आमदार. मला तिकीट कोण मागता रे? आमची फायट जी असते तुमच्या मग तुमच्या त्या बद्दल आमकां फायट दी एक बाब केन्ना डोंट मिक्स बोथ द थिंग्स. I'm not mixing. नाही तुका एक सांगता फायट नाही एक सांगता तुका तो जो तेंचो जो हे आसा प्रोगेटिव्ह जो कितें आसा कोणाचो एज एमएलए म्हणून आनी हे म्हणून तो थंय तेंचो आसूं दी. आयज आमकां सगळ्यांत व्हडलें हें कितें आमच्या खातीर, आमच्या समाजा खातीर, आमच्या एसटी खातीर हे आमच्या थंय भितर रावून ते जे आमकां हें करता, कितें करता, सपोर्ट करता, कळ्ळें न्ही. युनायट आयले ते तुमी पळयलां, सगळ्या गोंयकारांनी पळयल्लें की आमच्या मदीं कशे वाद आसले. पूण आयज हे सगळे जे वाद आसा उटाचे म्हणा, आमचे गोड मराठ्याचे म्हणा, हे आमी आतां येयले न्ही एका रावंड टेबलाचेर येवन आमी वी आर रिझॉल्विंग एवरीथींग. आनी हें रे बाबा कितें आमकां हें जें आसा न्हू हे राजकीय जे आमचें हें आसा तुमी तुमचें कितेंय करा पूण आमचें जें हें आसा न्हू आमी आमची स्ट्रेटजी आमच्या हेचेर ओपन करतली मरे. कळ्ळें न्ही. लेट देम न्ही. कितके म्हयने उरला, म्हयने कितके उरला.
नाही म्हाका कळ्ळें तुजें विचारपाचें म्हणून तुका म्हणटा हांव कितें यू डोंट मिक्स बोथ द थिंग्स तेंचो हे आनी आमचो हे जो आसा लढो फाल्यां रिजर्वेशन जाल्यार तांकां तिकेट मेळची ना ते तेंचे पळोवनी तिकेट मेळटली काय हितून तिकेटीचो राजकारण आमची जी फायट आसा ती सरकाराच्या अगेन्स्ट आसा ते कोणाचें सरकार आसूं न्ही बीजेपीचे आसूं किंवा काँग्रेसचे 2013 जो प्रोसेस स्टॉल जाल्लो आसा पळय 14चो कोड लागलो प्रोसेस स्टॉल जालो आमचे ऑलरेडी ते समाजाचे आमचे ऑलरेडी जी कितें करपाचें आसा एक्सरसाइज तो कंप्लीट जाल्लो आसा तेन्ना आमी मागता की एक्ट जो आसा पळय तो इम्प्लिमेंट करचो आनी जो स्टॉल जाल्लो तो प्रोसेस सुरू करून 27चे पयलीं कोड लागचे पयलीं आमकां रिजर्वेशन बाबा हे विचार मरे कॅन्डील बाबा आमकां हे विचार मरे बाबा ते ज्यो कम्युनिटी ज्यो आसा इतको ते आतां 23 वर्सां जाली आमची हे जावन कितें जावन एसटी जावन ज्यो खंय कम्युनिटी दिल्ल्यो आयज आमकां ऑब्जेक्शन घालपाक तुमी हो 26चो सेन्सस घे हे विचारा न्हू आमकां हे विचाराता तुमी जाणा भंडारी समाजाक जे हे दिलें रिजर्वेशन दिलें कोणा खातीर वी वेर देर आमचो मनीस आसलो कळ्ळें न्ही सो दीस इज अ हिस्ट्री आनी आयज ते लोक आमच्या फाटल्यान सुरी घालता तुम्ही आता दिल्ली गेले गृहमंत्री अमित शाह मेळ्ळे. दिल्ली आमचे ओन्ली इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह गेले आमी पण तुम्ही असलेले अमित शाह मेळपाक सो पयर ईडी सर म्हटला तवडकरांक की अमित शाहान सांगलें की हेच्या कडेन सॉलिसिटर कडेन उलयता आनी जाता जाल्यार करता असो शब्द वापरलेलो जाता जर बसता करता अशें ना तेणी अशें सांगलें आतू असलो न्हू ओके जाता जाल्यार करता असो शब्द वापरलेलो फर्स्ट टाइम जेन्ना आमी आशिल्ले बरोबर सगळे आशिल्ले अमित शाह जेन्ना मेळ्ळे तेन्ना अमित शाह क्लियरली सांगिल्लें इवन 27 पयलीं समज असेंब्ली डिजॉल्व जात जाल्यार एसटीक रिजर्वेशन मेळटली म्हूण सांगिल्लें इवन ताणें अशें म्हणिल्लें की 23 वर्सां रिजर्वेशन मेळना समोरप म्हळ्यार इट इज अ इनजस्टीस ऑन द पार्ट ऑफ द ट्रायबल कम्युनिटी यू ऑल्सो मेड सच अ स्टेटमेंट बरें ही मेड अ स्टेटमेंट ओके फायन तूं सद्याक चेअरमॅन आसा कितें कमिटीचो ना पेडे वाटले ते कितें जालें काय म्हणटा बीजेपीचे बोर्ड घातिल्लो बोर्ड घातिल्लो थँक यू मोदी फॉर गिविंग रिजर्वेशन टू ट्रायबल्स म्हणून मोदी ताका लागून घेवची पडटली एक सादी विचारता तुम्ही आज तुमचे एसटी समाजाचे जे 4 आमदार आसात त्यांचेर प्रेशर हाडटले तरी तांकां तिकेट आता that may be one of the strategy of us. जो स्ट्रॅटेजी आमगे आसा त्यो सगळ्यो ओपन करून एनिमीक काउंटर स्ट्रॅटेजी रेडी करपाक कितें आमी संदी दिवची अरे बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनिमी विदिन योरसेल्फ इज एन एनिमी आज आमगेलो जो एक मिनिट आता आमकां घटनेन दिलो अधिकार दिना कोण दिना आमची सरकार दिना म्हणटरी जेन्ना सरकार खंय तरी दिनामत सिद्ध जातलें तें वील बी पार्ट ऑफ आवर एनिमी एसटी एमएलए आसा पळय ते तुमचेच बांधवांक तुमचे खातीर वावरता तुमच्या समाजा खातीर जो सरकार तुमकां एसटी पॉलिटिकल स्टेटस दिना त्याच्या विरोधात तुम्ही तुमच्या आमदाराचे दबाव हाडटले काय That may be one of the strategy. That may be one of the strategy. ओपन केले आम्ही पैसे आज पर्यंत न्ही 4 आमचे आमदार आमचे बरोबर आसा दिल्ली गेल्ले नासले पण सीएमाक मेळपाक गेले तेन्नाय आसले अजून 6 म्हयने उरलेले आसा आनी एज अ आमकां एक अपेक्षा आसली की आमी जेन्ना सगळे ट्रायबल वेलफेअरा मुखार आमी बसले धरणां बसले तेन्ना आमच्या मिनिस्टरान आमकां रिक्वेस्ट केली की आपूण ते मॅटर परस्यू करता चालू आसा तेन्ना तुमी आपले उतराचे ते धरणे फाटी घेयात आनी जो पर्यंत आपूण तुमकां पॉझिटीव कांय सांगना जावं नेगेटीव उत्तर येना तो पर्यंत मातशें हाल्ट दवरया सो कालचे परची जेन्ना सीएमा कडेन मिटींग जाली तेन्ना कॉन्क्रीट एश्युरन्स सीएम किंवा गव्हर्नमेंट दिवपाक फेल केले तेन्ना आयज आमी प्रेस कॉन्फरन्स इतल्या खातीर घेतला की हेची फुडले कडेन जो हार्ट जाल्लो जो मुवमेंट आसा पळय तो आतां आमी सुरू करतले गांवांनी करतले गांवांनी मिटींग जातल्यो लिडर सगळे एकठांय येतले आनी प्रत्येक मुवमेंट जे एश्युरन्स दिले पळय तो कोण आशिल्लो
मिनिस्टर तवडकरान सो दिल्ले तुमकां दिसता आता तो फेल जालो तेच्या एश्युरन्साक फेल जालो पयर आमी सीएमा कडेन वांगडा तेणे मेलो न्ही आमकां तेणे हेले जावन हेलो दिल्ली येयलो तुका थिंगाय जावंक ना हिंगाय जावंक सो एवरीथींग इज फेल न्हू एश्युरन्स दिले टायम इज कम न्ही आतां आमी रस्त्यार देवले. टायम येयलो जावं न्ही तुका अजून टाइम सोंपला न्ही अजून टाइम उरला न्ही आनीकूय उरला म्हणजे फेलियर करपाक शकना न्ही अजून सद्या तुमचे जे आमदार आसा ते फक्त आपले पोझिशन सेफ करपा लागूनच हें करता काय फुडें आमचे आमदार आसा हय आसा आसा पळय ना अशें जर तुमकां दिसता जाल्यार डोंट थिंक सो बिकॉज ते तशें आसलें न्ही जाल्यार आमचे बरोबर तेन्ना येत ना. अरे लोक आमचे एसटी लोक असतात ते सरकारच्या आमदार कितें करतात कुठे दाखयतात ना आसा न्ही आतां कितली मिटींग जाली आमदारकीच जाले न्ही मिटींग आयज एक असो पयलीं आमदारी start न्ही. पयलीं जे आमचे भितर कितें इंटरनल डिफरन्सीस आसले पयलीं ते सुद्दां आमी 25 meeting सॉल्व सोंपले. करून सेटल करून Differences ह्या कित्याक लागले? ह्या विशयाचेर डिफरन्सीस कित्याक लागले? आमी ह्या विशयाचेर आमी सगळे एकठांय आसा ह्या विशयाचेर सगळे एकठांय आसा आणि हो डिमांड घेवन आमी सगळे एकठांय मुखार वयतले. बरं आता तुम्ही मुवमेंट जर स्टार्ट करतले म्हटलं केन्नाच्यान स्टार्ट करता आयज जालोच न्हू आयज जालो आयज सांजे नेक्स्ट मिटींग केन्ना पार्लिमेंट जाली आयज सांजे 7 सांजे आयज सांजची 7 मिटींग अशें ना की ऑफिशियल आमदार असलेले गोविंद बाब आमदार असतले तुमच्या मिटिंगेक आमदार असतले अल्टिमेटम बी काय ना अल्टिमेटम 15 दिवस पयलीं अल्टिमेटम सोंपलो कितें अवर फायट इज अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट जे गव्हर्नमेंट आसा पळय तेजे अगेन्स्ट आमी आतां काम करतले. आयज तुमची जी सांगे मिटींग आसा म्हणटा पळय गोविंद बाब हे पळय फाईट इज अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट पळय त्याच गव्हर्नमेंट आज सांगा युअर फाईट इज अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट तुवेंच सांगला त्याच गव्हर्नमेंटान तुमचो एक मंत्री आसा एक स्पीकर आसा एक पयलींचो मंत्री आसा आनी एक आमदार आसा आनी तूं अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट कितें म्हाका समजना एक 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 कॅन्डिल बाब कॅन्डिल एक तुका हें दिता म्हणजे उतर दिता तुका उतर दिता ते अशें 2022 आमी हें मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन काडलें बरोबर आनी आयज आमचो अचिवमेंट कितें अचिवमेंट हो की शेवटी ह्या हांगासर जें कोण तुमकां दिसता पळय काय न्ही त्या वेळार तुम्ही पळयला असेंब्ली आमी ओपोजिशन उलयताले बरोबर पूण गव्हर्मेंटान जे कोण आसले ते कोण हितून सपोर्ट करिनासले पूण शेवटी आमची मजल इथपर्यंत गेली की होम मिनिस्टराक ते बिल हाडपाक लावचें पडलें बिलाक एसेंट मेळ्ळो आनी शेवटी ह्या 3 ते 4 वळीच्या एका नोटिफिकेशना खातीर आता यांच्या भितर कसली गोडबोड झाली इट मीन्स वॉट जवळजवळ 99% हे जे आसा मिशन जे पॉलिटिकल रिजर्वेशन आसा हे सक्सेस जाले पूण एका पॉइंटा खातीर थंयच तर आमी सीएमाक धरता न्ही सीएमाक धरता म्हणजे गव्हर्नमेंटाक धरता आमी खंय गेली तुमची एश्युरन्सा खंय गेले दिले आमचेच ते दिसा तो सांगतालो दामू नायक सांगनासलो जालें दिलें पूण जेन्ना ह्या दोगांचे स्टेटमेंट आयले क्षत्रिय समाजाचे आणि बंडाऱ्याचे सगळे थंड पडले म्हणजे कितें जे कितें कॉन्स्टिट्युशनल रायट जे आसा वो हांगासरलो आमचो जो सांग्या वयलो जो MLA आसा अथवा तो मंत्री आसा सुभाष फळदेसाय तेका विचारून सगळे जे आसा प्रोसिडींग आसा कामकाज आसा ते तेका लागून करपाचें आपल्याक तो म्हणटा कितें तो प्रोसेस चालू आसा तेज्यो आपल्याक कॉपी जाय हें जाय तें जाय म्हणटा हू आर यू न्ही म्हाजें म्हणणें कितें तो कोण कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कोण तो मंत्री रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया मागीर तू मागता वचून तुझ्या हेजे कडेन मुख्यमंत्र्याकडे माग आमच्याकडे विचारू नाका खंयच्या हेजेर तुमचें हें जालें काय म्हणून आमी फक्त एकूच जाणा आमी ज्यो एसटी जावपा खातीर 5 क्रायटेरिया लागता त्यो 5 क्रायटेरिया आसा त्यो आमी पूर्ण केल्ल्यो आसा आनी तेका लागून
जशा सबंद भारतान आदिवासींनी हे मेळटा, ही मान्यता मेळटा, तशी आमकां मेळिल्ली आसा. तुम्ही हे करा मरे, तुम्ही आमकां विरोध करपी, तुम्ही कोण रे बाबा? तुम्ही आमच्या हितून येता ना? जेन्ना आमी ओबीसीन आसले, ओबीसीन आमी तुमच्या खातीर रावन तुमकां फायदो करून दिलो, जाल्यार तुम्ही ओबीसी. पूण आतां तुम्ही आमच्या हेचेर दोळे कित्याक पडटा? आनी ते सुद्दां कितें 23 जेन्ना 2023 जेन्ना सगळे हे जाले हांगासर खंय असेंब्लीन जेन्ना क्वेश्चन आयलो, सगळ्यांनी अरोप सगळ्यांनी ताका मान्यता दिली, तेन्ना खंय तोंडाक पट्टी मारलेली, तेन्ना कित्याक उलोवंक ना? भंडारीचो कोण एकटाय कित्याक उलोवंक ना की आमी हेका विरोध करता म्हणून? सांगा न्ही आतां. इन शॉर्ट, तुमचे जे घटने प्रमाणे तुमकां रिझर्वेशन, पॉलिटिकल रिझर्वेशन मेळपाक जाय, हे सरकार तुमकां मुद्दम पासून डावलयता, दिवपाक सोदिना. ह्या खातीर तुम्ही तुमचे जे आमदार आसात, बीजेपीन तांकां तिकेट सुद्दां दिला सरकारा विरोधात, तुम्ही नाका भायर सराक, हे आमकां रिझर्वेशन ते दिनाक जाल्यार आमी भायर सराक म्हणून तुमचे जे प्रेशर हाडटले काय म्हणून. पयसे आमचो एज अ मिशन, आमचो मेन एजेंडा अंडर आर्टिकल 332 रिझर्वेशन मेळोवन घेवपाचें. ते आतां पळय, ते आतां कितें जाता, ते पॉलिटिक्सान आमी वचून आमी वयची ना. आमकां जें सरकार आसा तेजे कडेन डिमांड घालून, मागणी करून जें कितें करपाक पडटा तें करून आमचो अल्टिमेट गोल कितें सेट करपाचो. आमी बांदव ते सरकारान आसा न्ही. ते टायम येतले मागीर आमी समाज, आमची जे कम्युनिटी आसा पळय तेंका सांगपाचें, तेंकां सांगतले मागीर. दॅट इज द इंडिपेंडंट डिसिजन. यू आस्क दीस क्वेश्चन टू देम, ते प्रॉपर्ली नाही, सांगो, कितें आसा? कितें तें? तुम्ही आमकां म्हणटा यू आस्क दिस वन दॅट वन, तुम्ही आमकां विचारना. तेंचे आमी कशें सांगू सांग पळय. सो आमी विथ रिगार्ड एकटाय आसा म्हणटा बाबा त्यांनी एकटाय आसा म्हणटा. यू हॅव गुड फ्रेंड. आमचे आमदार जे आसात, यू आर गुड फ्रेंड. कळ्ळें न्ही? यू कॅन, बरोबर काय न्ही? यू कॅन आस्क देम, बाबा ते आतां अशें अशें करता मरे. आमी तुमकां विचारता की तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. मागीर तूं तेका विचारूंक नाका, तुम्ही विचारता सांगला केला म्हणून तुमकां विचारता. ऑल आर युअर गुड फ्रेंड. आमी जितली खबर सांगली. लास्ट जे मिशनान कॉमेस केल्लें ते मिशनान काबार केलें. आमकां आमचें एक्ट जाय आशिल्लें, तें एक्ट आमकां मेळ्ळें. लास्ट गोष्टी पळय आहा ती सरकारा कडेन आहा. केंद्रान बीजेपीचो सरकार आहा, प्रांतान बीजेपीचो सरकार आसा, आनी त्याच सरकाराचे अधिकारी मुख्यमंत्री आश्वासन दिलें की आपण 2027च्या पयले तुमकां रिझर्वेशन दिता, नोटिफिकेशन काडटा आनी दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी नोटिफाय. आतां जो प्रश्न असो येता, जेन्ना मिशनाच्या बरोबर हे सरकार आमच्या बीजेपीचे आसा, तितून मंत्री आहा, ते एका तर हाल्या तिकेट दिना, बीजेपी तिकेट दिना जाल्यार आमी दिले जाल्यार आमी तेचे प्रेशर हाडटली, हे मेळना जाल्यार प्रेशर येतलोच तेंचेर. कित्याक प्रेशर येतलो? तेंच्या लोकांचो प्रेशर येतलो. जे मतदारसंघात जे पळय समाजाचे लोक आसा तेच प्रेशर हाडटले, आमी हाडपाची गरज ना. आनी ते जबाब तेंच्यांनी दिवपाचो, त्या लोकांक दिवपाक जाय. आनी प्रत्येक त्या आमच्या गोंयच्या स्टेटान आमचे ट्रायबल लोक आसा तेका जबाब तेंच्यांनी दिवपाची गरज. आणि एक प्रश्न आसलो की धनगर समाजात सध्या एसटी मेळचे म्हणून सध्या त्यांचो हे चालू आसा, खंय खंय ते भोंवता, आमदारांनी सगळ्यांनी, इवन मुख्यमंत्री आसा ते निवेदन घातलें. सो तुम्ही सपोर्ट करता? कारण धनगर समाजाक एसटी समाजात स्थान मेळचें. एकूच सांगता, आमचे गपवीत म्हणटा ते गावडा कुणबी वेळी पाणी धनगर, जेन्ना आमचो एसटीचो डिमांड जालो, एसटी करपाक लागले, आमी डिमांड सुरू केलो, त्या वेळार ते आमच्या बरोबर असले. पण कशें आसा खबर आसा, त्या वेळार तेंचेच गव्हर्मेंट असलें, बील आयलें तेन्ना. लक्षांत घे. हेतून कशें आसा, फक्त 3 जाणांक आमकां दिले, तांकां दिवंक ना. एक गोश्ट सांगता सामकी. आतां तांकां कित्याक दिवंक ना हें जेन्ना आमी विचारलें
त्या वेळार आमकां उत्तर अशें दिलें की ना. पळय हांव उलयता तो स्टेटमेंट सारको हें कर, आनी ज्या कोणाक तुमकां मागीर तांकां कितें विचारपाचें आसा तांकां विचारात. सरळ सांगलें आमी धनगरांक रिजर्वेशन दिवचा ना. कोणे कोणे सांगले बीजेपीन सांगले त्या वेळार. मागीर आमी दिल्लीक गेले. दोतोर काशीनाथ जल्मी बी त्या वेळार आसा. कित्याक आमकां सुद्दां रिजर्वेशन दितना त्या वेळार ह्या सरकारान व्हडली नकलामी केल्ली. आमी मागताले गावडा, कुणबी, वेळीप आनी धनगर. जेन्ना ड्राफ्ट गेलो थंय कितें जालो, पब्लीश जालो तो असो गावडा कुणबी, वेळीप कुणबी, कुणबी म्हणटकच आमी शॉक. कित्याक आमी नेमिलेचेर अशें म्हणटा गावडा कुणबी वेळीप अशें म्हणटा. ताका कुणबी कशें धरलें? कित्याक हांव गावडो, हांव स्वता कुणबी म्हणून घेना. कळ्ळें न्हू? ताका कारण आसा. आमचे वेळीप आसा ते आपल्याक स्वता कुणबी म्हणून घेना. आनी लक्षांत न्ही. म्हणटकच लास्टाक अशें जालें, आमी आरजीआय वचून रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया वचून तेन्ना मेळ्ळे थंय. तेंच्यांनी सांगलें हे तुमच्या गव्हर्मेंटान घडलं. तेन्ना आमी तांकां जाप दितालो. त्या वेळार गोंयांत येयल्या नंतर ताचे पाट वापले म्हणून अशे तरेची तांकां शिटकावणी दिली त्या वेळच्या गव्हर्मेंटान. त्या बरोबर तें जालें. कितें जालें? करेक्शन जालें. पूण धनगराचो जो इश्यू तो आसा हें हांव आय एम कमिंग ऑन द रिकॉर्ड. आमचो बाबू कवळेकर आसा आनी तांचो धनगर समाजाचो अध्यक्ष जो आसा लक्ष्मण कवळेकर, हेंच्यांनी आपल्या समाजाक कितें खरें कितें आसा, सत्य कितें आसा तें सांगपाक जाय. म्हाज्या मते ते तांकां हो जो तेंच्यांनी बीजेपीच्या म्हणजे त्यांची जी कार्यकारी मंडळ असले त्यांनी जो स्टेटमेंट केल्लो धनगराच्या संबंधी की आम्ही तुमकां धनगरांक हें दिवचो ना, कळ्ळें न्ही? हो स्टेटमेंट ते कॅरी करिना. खंयची वर्सां ते? कळ्ळें न्ही? 2002. कळ्ळें न्ही? आयक न्ही हांव तुका क्लियर करता न्ही. कळ्ळें न्ही? हे जे आसा पळय काय न्हू हे ते कॅरी करिना आनी सांगता. आणि जे तरेन ते आता हे करता पळय न्हू, जेन्ना तेंच्यांनी ठरयलां ताका दिवपाचेंच ना म्हणून तुम्ही कितकेय रिपोर्ट धाडा. हांव म्हणटा कितकेय रिपोर्ट जर ह्या गव्हर्मेंटान धाडले आनी सीएमान सुद्दां जर आतां जर केलें जर जाय, हांव तेजे पायणेर हितून दवरता म्हाज्या घरा कडेन तेजी पुजा करता. कोणाची? डॉक्टर प्रमोद सावंताची. अरे त्या वेळार त्या हेजे मुख्यमंत्र्यान ते आयकून घेवना मरे. चुकीचे रिपोर्ट तयार केले. आय एम कमिंग ऑन द रिकॉर्ड. वतानी पळया रिपोर्ट जो आसा तो हितून आसा, सोशल वेलफेअरान आसा. चुकीचो रिपोर्ट तयार केल्लो तो. ताका सामकें फुडारलेले दाखयले मरे. एडवान्स कोणाक? धनगरांक. आनी जेन्ना दोतोरान विचारलें कितें म्हणून, बाबा हेका हे कितें म्हणून तो रिपोर्ट काडलो आनी रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया हे तो लक्ष्मण कवळेकर आनी बाबू कवळेकराक खबर आसा काडलो आनी रिपोर्ट असो उडयलो तेजे कडेन. आनी ताका सांगलें डॉक्टर जस्ट गो थ्रू इट. जे तरेन रिपोर्ट तयार करून दिल्लो आसा तुमच्या गव्हर्मेंटान ह्या हितून आमी धनगरांक हे रिजर्वेशन कशें दितले. दे आर नॉट फुलफिलिंग दीस 5 क्रायटेरिया. हे सत्य आसा ते बाबून सांगपाक जाय आनी लक्ष्मण कवळेकरानूय आपल्या समाजाक सांगपाक जाय. आमी सपोर्ट करता. वी आर सपोर्टिंग. आणि इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ हम सपोर्ट केलो ना की आमची कॉन्स्टिट्यूशन समज गव्हर्मेंटा समज दिवपा ना ते मेळपाक शक्य ना न्ही. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.